नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे ओकार हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दवरला कायम. 370 आशिल्ले तात्पुरते. फाटल्या 11 म्हयन्यांत विंगड कारवायेंत सुमार 4 कोटींची घोळे वखदां केली जप्त. गोंयकार तरणाट्यांच्या आंकड्यांत जावपाक लागले वाड. बालरथ अपघातांक नेमको जापसालदार कोण सोद वावर सुरू. सगळ्या बाजूंनी चल्ला विचार. कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे वाडल्यात प्रकार. रातच्या वेळार चोरयां काडटात रेंव. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाक पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्यांचो जाला मोग. विरोधी आमदार विजय सरदेसायाचो प्रश्न. आनी गांव उद्ध्वस्त जायत आसत जाल्यार मायनिंग नाका मुळगांवच्या लोकांची मागणी. आता खबर विस्तारान. जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरला. कलम 370 हे तात्पुरते आशिल्ले ते एका विशिष्ट काळा खातीर लागू केल्ले. केंद्रान घेतिल्ल्या दरेका निर्णयाक न्यायालयात आव्हान दिवपाक जायना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. जम्मू काश्मीराक विशेष दर्जो दिवपी कलम 370 हे राज्यघटनेत तात्पुरत्या स्वरूपात आशिल्ले. युद्धाच्या परिस्थितीक लागूनच केल्ली ही तात्पुरती व्यवस्था आशिल्ली. कागदपत्रांतूय हे विशीं उल्लेख दिसून येता अशें सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी निकालात म्हटलां. भारतात आस्पाव जालो तेन्ना जम्मू आनी काश्मीरात अंतर्गत स्वायत्तता नाशिल्ली. संविधान सर्वोच्च आसतले ही गजाल जम्मू काश्मीराच्या महाराजांनी मान्य केली. जम्मू काश्मीराच्या घटनेतूय स्वायत्तते संबंधी उल्लेख नाशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निकालात म्हटलां. Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आयज तरणाटी पिळगी व्यसनांच्या भकीक पडून आपली जीण नश्ट करतना दिसून येतात. हाचेच उदाहरण म्हळ्यार फाटल्या 11 म्हयन्यांत गोंय पुलिसांनी केल्ल्या घोळे वखदांच्या कारवायेंत सुमार 3,89,59,580 रुपयांचे 158.285 किलोग्राम ड्रग्स जप्त केल्यात. इतलेच न्हय तर 127 प्रकरणांनी 152 दुबावितांक अटकूय जाल्ली आसा. पळयात. फाटल्या वर्साच्या तुळेन अंदू वर्सा घुवळे वखदांच्या प्रकरणात उणाव जाल्लो आसलो तरी लेगीत गोंयकार तरणाट्यांच्या आंकड्यात चड फरक दिसून येना. जे 152 दुबावितांक अटक केल्यात तातूंत 45 गोंयकारांचो आस्पाव आसा. 2022 एकूण दुबावीत 164, गोंयकार 48, बिगर गोंयकार 90 जाल्यार विदेशी 26. 2023 एकूण दुबावीत 152, गोंयकार 45, बिगर गोंयकार 90, विदेशी 17. आदल्या अहवाला प्रमाण गोंयान घुवळे वखदांच्या तस्करेन सुरवात करपी हे फकत आनी फकत विदेशी नागरीक असले. मात ल्हव ल्हव ह्या प्रकरणांनी 20 ते 35 पिराय गटांतल्या गोंयकार तरणाट्यांचोय आंकडो वाडपाक लागलो. पैशांचे हायस दाखोवन अशा प्रकरणांनी थळाव्यांचो आस्पाव करून घेवप सोंपें जाल्ल्यान हो धंदो गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी बऱ्या प्रमाणात फुलपाक लागला. विदेशांतल्यान येवपी दुबावीत नागरिकांचेर खासा लक्ष दवरून ह्या प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाक गोंय अँटी नार्कोटिक सेल सतर्क जाले. विंगड तस्करी प्रकरणांची म्हायती मेळटाच धाड घालून पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केली. इतलेच न्हय तर स्कूल आनी कॉलेजींनी लेगीत घुवळे वखदांच्या विरोधात जागृताय मोहीम राबोवन विद्यार्थ्यांकूय शिटकावणी दिली. मात बेरोजगारीक लागून अशा व्यसनांच्या भकीक पडपी तरणाट्यांक वेळार भायर काडपा खातीर ठोस उपाय येवजण करप म्हत्वाचें थारता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बाळ्ळी जाल्ल्या बालरात अपघाताक नेमको जापसालदार कोण हाचो सोद घेवपाचें काम सुरू आसा. शिक्षण खातें पुलिसांच्या अहवालाची वाट पळयता. बाळ्ळे विद्यार्थ्यांक घेवन वचपी बशीचो अपघात नेमको जालो कसो हाचेर सगळ्या बाजूंनी विचार चल्ला. स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ताबो गेल्ल्याचे कारण चालकान सांगले खरें, पूण नेमको अपघात जालो कसो हाचो पुलीस सोद घेतात. अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज पुलिसांक मेळ्ळा. पुलिशेन एक अहवाल शिक्षण खात्याक दिला, पूण निमणो अहवाल दिवपाचो आसा. त्या अहवाला उपरांतूच निष्कर्ष काडूं येता अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगले. बाळ्ळे बालरथ ऍक्सिडेंट जाल्लो न्ही, हय. ते विशीं मातशी म्हायती जाय आसली. जेन्ना सोशल मिडियाचेर आमकां कळ्ळें की हांगा अशें बाळ्ळी इन्सिडंट जाला म्हणून आमी इमिजिएटली आमच्या डेप्युटी एड्युकेशन ऑफिसराक स्कुलान धाडले आनी त्याच दिसा म्हाका स्कुलाचो रिपोर्टूय आयलो, स्कुलाच्या हेड मिस्ट्रेसीचो रिपोर्ट आयलो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. आनी दुसऱ्या दिसा परत आमकां स्टेटस आयलो रिपोर्ट आनी फायनल रिपोर्ट आतां थोड्या दिसांनी म्हाका मेळटलो, कित्याक स्कुलान FIR केला आनी थोड्या भुरग्यांक हॉस्पिटलान मातशे एडमीट केल्ले, दे वर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. आनी काल काय पयर म्हणल्यार सगळ्या भुरग्यांक डिस्चार्ज दिल्लो. सो भुरगे सगळे सेफ आसा. आमकां प्रायमरी कन्सर्न म्हणटा ते भुरगे. आनी आमी रिपोर्ट येतकीर मागीर फुडले कितें कॉज ऑफ एक्शन आमकां एक्चुअली कित्याक लागून एक्सिडेंट जाला तें आमकां कळपाक जाय फ्रॉम द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. सो तें आमकां स्कुला कडल्यान कळटकीर मागीर आमी फुडलें एक्शन कितें आसा तें घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयचो फांटो आशिल्ल्या कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडल्यात. खोडशे कातर वाठारांत रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटात अशी म्हायती फुडें आयल्या. रेंव काडटात देखून न्हंयच्या धाडाची धूप जाता. शेतां भाटांय संकश्टांत आयल्यात. 2 वर्सां फाटल्याच्यान सुरवात जाल्या हांगा इलिगल बेकायदेशीर रेंव काडपाचे. ताका लागून आमचो हो जो बांद आसा, हो शेताचो बांद, हांगा हेजेर माड आसा, बांद थंय पूर्णपणे कोसळ्ळो आसा आनी माड जे आहा ते पडलेले आसा. आनी आमचो प्रयत्न आसा शेत आमी जें पडींग आसा तें परत आमकां सुरवात करपाचें आहा. गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो घेवन आनी ह्यो आमी शेत परत सुरवात करपाची. पूण येता रातचे लोक, रातचे सादारण 10 सुमार येता आनी लोक आसा ते विड्डेचे येता लोक आनी ते बेकायदेशीर रेंव काडटा. आमी ह्या त्या संदर्भात तेंच्या कडेन सांगले, तांकां रिक्वेस्ट केले, बाबा अशें करूं नाकात, आमचे झाडां गेल्या कोसळोन, बांद गेला कोसळोन, माड पडल्या, शेत आमकां करपा जाय, पूण ते कशेंच आयकपाचे तयारीन ना आनी एक प्रकारची दादागिरीची भाशा वापरता ते.
दुसरी गोष्ट आमी ह्या संदर्भात मामलेदाराक कलेक्टराक कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. गेल्या 2-3 म्हयन्या फाटल्यान कंप्लेनी केल्या, पूण कोणीच अजून कांय एक्शन घेवंक ना. आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी जी हांगा जे बेकायदेशीर रेंव आसा ही ती काडटा त्यांचेर ते कडक कारवाई करची आणि आमकां त्यांच्या संकटा पासून आमकां मुक्त करचे, जेणे करून आमी जे शेत आसा ते परत लावपाक रोवपाक सुरवात करतले. कायद्यान बंदी आसा तरी लेगीत वचत थंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात तर बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या. मायन्स डिपार्टमेंट आणि भरारी पंगडान आतां मेरेन केल्ले कारवायेत दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो वेवसाय चालूच आसा अशें स्पश्ट जालां. आता तर कारापूरचे न्हंयेत कोळशे कातर ह्या वाठारात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या. रातच्या वेळार चोरयांनी हो बेकायदेशीर वेवसाय चलता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या ह्या प्रकाराक लागून कारापूरचे न्हंयेच्यो धडा कोसळून कुशीकच्या शेता भाटांक धोको उप्रासला. हे विशीं प्रशासकीय यंत्रणे कडेन कागाळ केल्या, मात ताचे कडेन कोणूच लक्ष दिना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. कारापूरचे न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो हो प्रकार वेळारच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले. न्हंये कुशीकची शेतां भाटां संकश्टांत येतली अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाक पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांचो मोग जाला काय कितें असो प्रश्न विजय सरदेसायन उपरासला. खासदार सदानंद शेट तानावडेन दुहेरी नागरिकत्व आशिल्ल्या लोकांविशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर विजय उलयतालो. बीजेपीन आज सडनली इलेक्शन लागीं जालां म्हणून पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांचो मोग जाला काय कितें, ना जाल्यार तांकां एंटी नॅशनल म्हणप अशें जाता काय कितें हाजेर मातसो विचार करुया आमी. हांव एक सांगूंक सोदतां की ताजेर एक प्रॉपर स्टँड डॉक्टर विल्फ्रेड मुस्कितान NRI कमिशनर आसतना, मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना ताणें घेतिल्लो. ते रजिस्ट्रेशन म्हणल्यार कितें आनी कितें हें करून आतां 10 वर्सां जालीं, 10 वर्सां न्ही 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां जावन अजून मेरेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डबल इंजीन सरकार हाजेर क्लियर कट पॉलिसी इवॉल्व करूंक शकना. म्हाका दिसता समथींग इज रॉंग की इफ आवर ऑनरेबल राज्यसभा MP has to raise this matter in the House, which in the last 10 years has not been resolved, then there is something which is a cause of worry. But it's to Sadanand Tanawade's credit that he has raised, at least he spoke about it. आणि म्हणटात अलेक्स सिक्वेरा पोर्तुगीज सिटीजनशिपाचेरूय तेजेर आतां खूब कितें येता. ह्यो कितें तरी म्हणटा दिसता तुमी? I am not aware of Alex Siqueira's Portuguese citizenship, but I know that Alex Siqueira has been power minister in the previous government. दिगंबर कामतीच्या सरकारान Alex Siqueira power minister आशिल्लो. मायनिंग विरोधात मुळगांवचे लोक परत एक फावट संघटीत जाल्यात. गांव काबार जातलो जाल्यार आमकां मायनिंग नाका, मायनिंग लिजांतल्यान गांव भायर काडत अशी मागणी आयतारा जाल्ले जाहीर बसकेत फुडें आयली. गांवकरवाड्या वयल्या शिकेबाई देवीच्या देवळांत चल्ले हे सभेक पंचायत मंडळा सयत कोमुनिदाद, देवस्थान आनी हेर ग्रामसंस्थानाचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. सभेक बायलांसयत जाणट्या नेणट्यांनी लेगीत गर्दी केल्ली. कंपनीचेर विश्वास दवरूं नाका. जेन्ना ही घरां आमी दाखयना, तांकां AC मेळपा जाय म्हणून तेंच्यांनी घरां दाखयतात, देवळां दाखयना. आमच्या देवस्थानाचो केळबाई देवस्थानाचो जो फायदो स्मोक जालो 1935 आनी मायन केन्ना सुरू जाली 1941. मुळगांव गांवकरवाड्यार एक शाळा आसा, ती कितलीशींच वर्सां बंद आहा म्हणून TIA रिपोर्टान दाखयता. तेका तेंपान आमचे केळबाईचे आयले व्हडले 1930 जे
म्हणजे कितें तरी तुमची षडयंत्र आसा आनी हे सगळं घडघडीत दिसता. ह्या खातीर आमकां जें आसा सगळ्यांनी लढत दिवपाची गरज आसा. हांव तुमच्या कडेन हात जोडून विनंती करता, गांवच्या अस्तित्वा खातीर आमी सगळे जाण एकी कडेन येवया. जर आमच्या फुडल्या भुरग्यांचें फ्युचर आसा, फुडली जी आमची पिढी आसा, ते पिढयेक मुळगांव म्हणजे कितें हें कळोंक जाय जाल्यार आमी सगळे जाण एकी कडेन येवया, हो लढत दिवया. ह्याच फुडलीची मिटींग जातली, ही आमी आतां मुळगांव कमिटीन दवरल्या, ह्याच फुडलीची मिटींग जातली. ही शिरगांव, मुळगांव, लामगांव, मयां, पिळगांव ह्या सगळ्यांची एक जाहीर पांच ते 15 डिसेंबर मेरेन होडर पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे काम करतले. ते खातीर पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या लेनीचें काम जानेवारी मेरेन पुराय जातलें अशें कुडचडचो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें. चारूय लेनीचें काम पुराय जाले उपरांत मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा करून पुलाच्या उक्तावणाची तारीख थारायतले अशें तांचें म्हणणें. आयज आमी होडार ब्रिज जो सेकंड सेगमेंट 4 लेनीचो ब्रिजाचे आमी आज स्थापना करता. आमचे मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर जो काम बरे भशेन तेणें केल्लें तो आमचे वांगडा आसा, GSRTC मनीस आसा, आमचे वांगडा ZP सिद्धार्थ बाब आसा, आमचे बाकीचे इंजिनियर आसा. आनी एक गोश्ट लक्षात येयली की म्हाजे कडल्यान की हे फावटी ते क्रेन यूज करना. स्पेशलायज गँग ऑल द वे फ्रॉम पुना हाडल्या, कित्याक हांगा इन्क्लिनेशन जाल्ल्या कारणान क्रेन यूज करूंक मेळना. पूण एक हे आमचे जुगाड म्हणटा, इंजिनियरींग जुगाड म्हणटा पळय, हे जुगाडान ते पयलीं काम करताले, हे ट्रेन ब्रेन जावचे पयलीं. हे आज पासून आमचे देशा भितर लोक आसा. पयर आमी आमचे जेन्ना टनलान भितर मायनिंग इंजिनियर वचून टनलान जुगाडान ते रोखडे वरांनी काडले, नाल्यार खूब दीस ताका लागताले. अशें करून हो जुगाड जो आज आमी पळयता, हितून भितर 105 टन एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट ते देंवोवपाचे आहा. 105 टन आनी 105 टन 210 टन. आनी ताका लेंथ आसा 60 मिटर, हायट आसा 2.5 मिटर. अशे 2 जुगाड ते आज फाल्यां म्हणल्यार ते तेजेर पावयतले. आनी हे म्हाका दिसता आमी जर पयले हे बरे भाशेन ते करता. आनी इट इज शोज दॅट इंडियन सायंटिफीक एप्रोच इन द जुगाड फॉर्म इज ऑल्सो स्टील एक्झिस्टिंग. आनी हेजे खातीर हांव म्हाका दिसता जे काम ते करतले. आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फाटल्यान लागून आमी 5 तारीख ते 15 तारीख म्हणजे 10 दीस आमी घेतलेले शटडावन. पूण जे काम तेणें बरे भाशेन केल्लें आसा, आमी म्हाका दिसता 2 दीस पयलींच ब्रिज ओपन करूंक शकतले फॉर ट्रॅफिक. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता बाकीचे भितरले इंटरनल रोड वचपाक. हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक स्पेशली GSRTC तांकां स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टराक, कित्याक तेणें खूब लक्ष घालून तें काम हो ब्रिज हो होडारचो ब्रिज आमच्या हांगा सोंपो नाशिल्लें. खूब वर्सां हांगा हो सिंगल लेन ब्रिज वयतालो, 2 गाडी वचनासले, खूब एक्सिडंट जाताले. पूण आज CMन सँक्शन करून आज कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळलो. कित्याक अशे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बाकी कामां करता GSRTC ती आजुनूय 8-8 वर्सां 7-7 वर्सां करना. पूण कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळलो, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेजें फेलिसिटेशन आमी जेन्ना इनोव्हेशन दवरतले त्या ब्रिजाचेर तेन्ना करतले. आनी ताका मनांतल्यान कुडचड्या वयल्या लोकांच्या मार्फत ताका थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें खऱ्यांनी मनांतल्यान काम लावन ही गोश्टी केल्ल्यो आसा. सो म्हाका दिसता हो ब्रिज चड करून आमी जानेवारीन रेडी जातलो रस्तो आनी बाकीचे करून. आनी डेट मागीर CMाक करून दोनूय 4 लेन ब्रिज आमी ओपन करतले. कित्याक फर्स्ट 2 लेन आमी अशेंच ओपन केले, डेडिकेट केले लोकांक इनोव्हेशन करनासतना. पूण दोनूय ब्रिज 4 लेन ब्रिज आमी लोकां खातीर CMा कडेन डेट घेवन तेन्ना आमी हे इनोव्हेशन करतले. फुडर आमचो ब्रिज जो आसा तो सेकंड फेज आज कंप्लीट जायत आयिल्ले आसा. आनीक एक उमेदीची गजाल की आमचो कितले वर्सांची ह्या आमचे दोन्ही आमचे कुडचड्यार आमचे विलेज पंचायत आनी आमचे म्युन्सिपालिटी आनी कुडचडे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे आमचे सदांच मागणे आसले आमदारा कडेन की हो खूब बारीक आसलो पयलींचो ब्रिज जे आयज तेणी आमी लोकांनी स्वप्न पळयल्लें तें म्हाका दिसता खंय तरी पूर्णत्वाक आमदारान आमचे हाडले आसा. आनीक हे दोन्ही ब्रिज कनेक्ट जावन ट्रॅफिक इतली आतां सुरळीत जातले आनीक दोन्ही सायडींतल्यान वचपाक मेळटलें.
आनी व्हडलोय जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल यांचे सगळ्याच्या वाटेन हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा की जे आयज सगळ्यांनी आमचे कुडचडे आसा सोपडे पळयल्ले त्या सोपडे तेणें आपल्या हितून पूर्ण केल्ले आसा. सावड्डे तिस्कार भायले येवन रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन फळां विकतात. हाका लागून रस्त्या कुशीक फळां विकत घेवप्यांची गर्दी जाता आनी येरादारीक आडमेळी जातात. पंचायत अशें कशें कोणाकूय भायल्यांक रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर धंदे करपाक दिवंक शकतात? ह्या भायल्या फळ विक्रेत्यांक लागून आमच्या गांवच्या फळ विक्रेत्यांक लुकसाण जाता म्हणून बेकायदेशीर फळां विकप्यांचेर पंचायतीन कारवाय करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. आयज आमी हांगा सावड्डे तिस्कार हांगा आसात. आमी पळोवपाक शकता की आमचे फाटल्यान हे जे फ्रूट सेलर आसात जे भायले आसात. आमी पळयता हांगा सावड्ड्या जे आमचे पंचायत क्षेत्रांत जे चडशे हे रस्त्या सायडीन हांगा हे फ्रुट्स घेवन बसतात आनी बाकीचे जो बिझनेस करता हे चडशे भायले आसात. हांव मागता की हे लोकल्सांक हांगा बेनिफीट मेळपाक जाय. हांकां भायल्यांक हांगा येवन जे बिझनेस करपाक हांकां परमिशन कोण दिता? जर तांकां विचारलें जाल्यार ते सांगता आमी कसले पयशे भरना काय भरना. जाल्यार हांकां हांगा रावपाक परमिशन कोण दिलें? आनी परमिशन दिलें जाल्यार खंयच्या आधाराचेर दिलें? आनी जर दिवना जाल्यार हे कशे बसतात? हेचेर चवकशी कोण करतलो? पंचायत जावं बाबा हांगा जे सोपो कलेक्शन करपाक तेणी जो हें घातला तितून हे इन्क्लूड आसात काय? आनी जर तुमी ते सोपो कलेक्ट करतात जाल्यार हांगा हो बिझनेस कोणाक? जे भायले लोकांक येवन बिझनेस करपाक हो सावड्ड्या पंचायत क्षेत्रांत तुमी तांकां परमिशन दिला काय? हांव मागता बेगींतल्या बेगीन पंचायतीन हेजेर एक्ट करचे आनी हे जे भायले जे येवन हांगा जर बिझनेस करतात जेजो इफेक्ट आमच्या हे जे लोकल हांगा फ्रूट वेंडर्स आसात हांगा आमी सायडीनूय पळोवपाक शकता जे आमचे लोकल्सूय हांगा फ्रूट विकतात. हे जे भायले येवन हांगा जे सवाय रेटीन जावं कसली फ्रुट्स हाडटात आनी तितून कसली मिलावट आसा ही आमकां खबर ना. पूण हे सवाय दिता आनी आमचे जे लोकल्स जे बिझनेस करतात तेंचेर हो खूब इफेक्ट जाता. हांव मागता पंचायतीन हेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची आनी हे जे भायले जे येवन हांगा बिझनेस करतात तांकां बंद करचे आनी आमचे लोकल्स जे आसात तांकां हांगसर बेनिफीट मेळपाक जाय. हे सगळे सावड्ड्या हांगा सगळो जर आमी पळयले जाल्यार हांगा सावड्ड्या चडशे इल्लिगल बिझनेस चलतात आनी हेजेर पंचायतीचो कांयच कंट्रोल ना. पंचायतीन हेंचेर सगळ्यांचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन आनी जे आमच्या लोकल्सांक हांगा बेनिफीट मेळपाक जाय. पंचायतला हे देतात पैसे देतात तुम्ही काही इथं थांबायला तर तुम्ही इथं कोणी सांगितलंय थांबायला? तर तुम्ही असं करू शकता कुठेही थांबू शकतात. नाही संडेलाच असतात. संडे वीकला 2 असं पण इथं काही ऍक्सिडेंट झालं तर तुम्ही कसं रिस्पॉन्सिबल? तुम्ही घेणार रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाही गाडी आत लावल्या गाडी काढतो गाडी सुद्धा नाही. तुम्ही फ्रुट्स पण लावू शकत नाही. हे लोकांचं कंप्लेन आहे इथे. आता काय करणार तुम्ही? नाही इथं थांबायलाच भेटत नाही. इलिगल आहे हा. इथं हे काय तुम्ही पंचायतला कळवलं नाही, तुम्हाला तुमचं परमिशन नाही, तुम्ही हफ्ता देत नाही पंचायतला, तर कसं होणार? आत लावू पण भेटत नाही. तुम्ही काढा इथून, नाहीतर ती हे करा, तुम्ही पंचायतला कळवतं. नाहीतर तुमचं नाव काय? अंकुश रोपनर. कुठले तुम्ही? पंढरपूर. पंढरपूरहून येतात. वीकला कितीला? 2 दिवस येतात. नाही 1 दिवस. पण इथं कसं परमिशन दिली नाही ना पंचायतने? हांव आसा सावड्ड्या तिस्कार आनी आमकां काही कंप्लेनी येयल्यो की हांगा जे परराज्य जे आसात, जे भाजी जावं या फ्रूटवाले जावं हे हांगा येवन रस्त्यार विकतात म्हणून, आनी त्या खातीर खंय तरी येवपी वचपी लोकांक तो खतरो जावन आसा अशें तेणी म्हणून आमकां कंप्लेन केली. आनी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता रस्त्याच्या एक सायडीन ही जी आसात ती फ्रूट आसात ह्यो गाडी लावन त्यो फ्रूट भायर लायिल्ले आसात. आनी तुमी पळोवंक शकता हो जो रस्तो आसा हो मेन रस्तो आसा ज्या जाग्यार वळण आसा, प्लस हांगच्यान फोण्या दाबाळ ह्या सायडीच्यान गाडी येतात आनी ही जी गाडी आसा ही मदींच लायिल्ली आसा. सायडीच्यान जे जाग्यार सायडीन घेवपाच्यो गाडयो त्या जाग्यार लायिल्ली आसा. हेणे जे लोकल आसा तेंचे म्हणणें आसा की हे जे फ्रूटवाले आसा ते खंयी येवन हांगा आपलो जे
गाडी आसा लायता फ्रुटां भाज्यो विकतात आनी ते खातीर जे हांगचे स्थानीय जे भाजी विकपी आसा तांकां खंय तरी लॉस जाता. तेंचे कडेन ना पंचायती कडल्यान परमिशन आसा ना पंचायती कितें दिता, पूण ते तेंचे म्हणण्या प्रमाणे ते खंय तरी कोण तरी येता सोपो व्हरपाक. पूण पंचायतीन सपोज हेजो सोपो घेता खंय तरी तांकां एक दुसरो जागो दिवपाक जाय, जे जाग्यार तांकां खंय तरी जे बाकीचे लोक आसा तांकां डेंजर ना थंय दिवपाक जाय. पूण हांगा तुमी काय पळोवंक येता पंचायत फकत सोपो घेता आनी असले जे डेंजरस जे सिच्युएशन आसा ते खंय तरी इग्नोर करता अशें दिसून येता. सो लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे पंचायतीन खंय तरी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. आतां आरटीओन आमच्या फुड्याक येवन तांकां चलन दिल्लें आसा आनी पंचायतीन हेजें एक्शन घेवपाची गरज आसा अशें हांगच्या थळ्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय.